दिव्यवाणी 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 म्हज्या भाव भयणीनो एक ग्रेस्त तरणाटो 19 वर्सांचो ताका एक दीस स्वप्न पडटा आनी त्या स्वप्नांत ताका एक ताळो विचारता ताका तुवें गुलामाचो सेवक जायचे की या मेसरीचो धनियाचो सेवक जायचे. तो तरणाटो नियाळटा कोणें सेवक जावचें जाल्यार मेसरीचो धनियाचो सेवक जावचो कोणी गुलामाचो आनी एक सेवक जाता गे जायना देखून तो जाप दिता मेसरीचो सेवक म्हणून. तर तूं कित्याक गुलामाची सेवक जाता गुलामाचो कित्याक सेवक जालाय म्हूण ताका बगता हांव ह्या गुलामाचो ह्या संवसाराच्या गुलाम संवसारांत एक गुलाम आनी त्या गुलामाचो हांव सेवक जालां. संवसाराची खुशी ओडण्यो प्लेजर्स तें पुरो हांव भोगून आसा हें संवसाराच्या रितीन देखून तो चिंता त्या रितीन तो चिंता तो तरणाटो एकरीस वचून मंथनाच्या कुटुंबाचो कठीण एका वेपारिस्ताचो पूत व्हडलो वेपारिस्ताचो पूत तो आनी तो पूत तो गोलो हुशार आनी किंग ऑफ द यूथ म्हूण ताका त्या काळार नांव आसलें किंग ऑफ द यूथ म्हणून तरणाट्याचो राय म्हूण सगळे तरणाटे ताच्या भोंवतणी आसतले. ताच्या उपरांत ताच्या थंय एक नमणेचें चिंताप आयलें देखून थोड्या तेंपा उपरांत तो मार्गार येताना घोड्याचेर बरें वस्तूर घालून तो तरणाटो वस्तुराच्या फाटल्यान पिसो आसलो तो आनी तो बरें वस्तू न्हेसोन आनी बारी ते कुशेन तो मार्गान येताना त्या एका जाग्यार तो येताना त्या गुंडयेर एक कोडकार पडोवन आसता. हाका कोडकार म्हळ्यार पयल्यांत हांग कांटाळो देखून हाका रावचें काल करचें म्हणटा एक कडेन रावता ताका पळयता ताका ह्या स्वप्नांत मेळिल्लें तें काल ताचें तें बदलावन हाडटा तो घोडा वयलो देंवता आनी त्या कोडकाराक आपणें आसलें कालें बल्सांतलें काण दिता तो मागीर तो पळयता तो कोडकार कठीण हिवान कडकडटा असो वयलो वेल्वेटाचो कोट काडटा ताका पांगुरता ताका पटलून धरता आनी पयलें कांटाळो आसलो पयसून तांच्या लागीं वचनासलो आतां ताका कोट ताच्या आंगार घालता आनी थंय तावन उडोवन घोड्यार बसता आनी मुखार येता म्हणटाना तो फुडलें बगता ताका आपटटाना हांवें जेजू कापडल्या बरी ताका बगल्यान ताका आपटटाना चिन्न आयली हांव जेजू कापडटा म्हणना जेजू कापडटा चूर घोड्यार बसोन टिके मुखार येता म्हणटा गोवन पळयतना ती कोडकार येना कोण्णी ना ताका कळटा जेजूक तावन भेटलो म्हूण देखून ताचें आत्मीक बीं किरलालें ताचें तो ताका उदक घालून पसता थोडे फावटी आमकांय आत्मीक बीं एक आमच्या जिणेंत किरलाता पूण तें आमी कितें करता म्हळ्यार तें उदक घालून ताका इल्लो सरमूण घाल ताका ईट घालून तें वाडाशें करिना हांव तें तूं सोडटा पूण तो तरणाटो 19 वर्सांचो तरणाटो तशें करिना तो मंथनाचो ग्रेस्त तरणाटो तशें करना अति ग्रेस्त तरणाटो व्हडलो वेपार आसता तो मंथनाच्या कुटुंबाचो तरणाटो तशें करिना तो कितें करता म्हळ्यार दुसरे दिसा उठोवन तो दुर्बळ्यांच्या घरांनी भेट करता तांकां दुर्बळ्यांक अजाप येदोडलो ग्रेस्त मनशाचो पूत ग्रेस्त तरणाटो आमच्या घरा आयला न्ही म्हणलें तांकां एका नमणेचें तांकां एक नमणेचो संतोश तांच्या जिणेंत एका नमणेचो उल्हास तांच्या जिणेंत जाता. मागीर तो आस्पत्रेंत पिडेस्तां पळोवंक येता पिडेस्तांक बारीक खुशी जाता वो ग्रेस्त तरणाटो आमच्या घरा आयलो न्ही म्हूण. मागीर तो ल्हान कोपेलांक तो भेट करता ल्हान कोपेलांक भेट करता आनी तसलें एक कोपेल जाल्लें सान दामियानो कोपेल तें ल्हान चापल त्या चापला भितर तो येता आनी थंय एक कुरीस मुकोळो आसता मुखार ताचेर मुखार तो दिंबी घालतना जेजू दोळे उक्ते करता ताका पळयल्या बरी जाता. जेजू वोंट उगडटा आनी म्हणटा ताका फ्रांसीस म्हजी इगर्ज रिपेरी कर म्हजी इगर्ज पवीस सभा दुरस्ती कर म्हणून. तो चिंता हें कोपेल मोडोवन पडलां हें हांवें रिपेरी करचें म्हूण चिंता. जेजून सांगलें मनशाची जिणी रिपेरी कर बावार्थ सांडून संवसाराच्या खुशे प्रमाणे एकामेकाचो मोग सांडून देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग लोकांच्या काळजान उणो जाला तो परतून देवान आशिल्लो तितलो काळजांनी देवाचो मोग आनी हेरां एकामेकाचो मोग मनशाच्या काळजान बराजे म्हूण जेजू आशेता आनी जेजू आयलो त्याच शेवटा खातीर आनी तो शेवट ताका दिता. वो धम्यानो चापूल रिपेरी करच्या खातीर घरांत हांव आपल्या बापाच्या पोरण्यो वस्तूर आसलें बेश्टें कितल्या वर्सांत हांव तें आसा
देखून ते इल्लें शेल्फांतले वस्तूर काडटा ती खबर बापाय कळटा. बापूय चिंता ह्या बिस्पांनी याजाक आनी माद्रींनी हाका मांडो गुंडयला हाका, देखून वो अशें करता म्हणून बिस्पाचेर कंपळ ते पंचायत दवरता आनी सगळ्या गांवचो लोक त्या पंचायतीक येता. थंय ताका तो बापूय दुरसाता, ताका इगर्मेतीच्या वडिलांक दुरसाता आनी ताका तेदळा पूत म्हणटा एक ताका एक जाप दिता, बापाय प्रतिक्रिया दिता. बाबा हे म्हज्या आंगार वस्तूर आसा देखून तूं म्हजो बापय, देखून तूं म्हाका म्हजेर अधिकार चलयताय, दर तुजें वस्तूर सगळें म्हणटा आंगाचें सगळें वस्तूर आंगार आलें काणयता आनी बापायच्या पांय म्हणून हातान दिता. बापूय सगळो रडटा, कळवळटा. वो पूत बुदवंत, वो पूत सोबीत, वो पूत सुंदर, वो पूत बळवंत, वो पूत धैर्य आसुल्लो, वो पूत कारबारी करचो आनी वो पूत युवजनांचो राय, युवजनांचो रायकुवार तो. देखून ताका सांडून ताची गत पळयतना म्हजो पुता कितें जालां म्हूण तो बापूय कळवळटा. ओलो जोर जाल्यार आनी तो तरणाटो जावन आसिसीचो सान फ्रांसीस आसता म्हणून बापायचें अंग तो काडटा आनी थंय बिस्पो रोडोवन दोन मुखार दोन येता आनी ताच्या वस्तुरान वयल्या वस्तुरांनी सान फ्रांसिसा पटलून दारून ताचो मान दामता, ताची मानसुगाय दामता आनी ते दळा ताचो संकेत जावन आसा आनी मुखार ताचें प्रोटेक्शन इगर्माता पयस सभा करता म्हूण. सान फ्रांसीस जालें सगळें सोडून दुर्बळ्या मकी दुर्बळ जाता आनी तो आंतरीक ताणें सगळें बायलें ताका ताणें पुरा बायलें सांडलें जाल्यार ताणें जोडलो आंतरीक संतोश, आंतरीक समाधान, आंतरीक ती भितरली भलायकी, इन्नर पीस, इन्नर जॉय तो जोडटा आनी ताणें जेजूक तो वेंगता, वांजेलाक तो वेंगता. इन्नर पीस, इंटिरियर जॉय, इन्नर पीस आनी भितरली समृद्धी, ती समाधान, भितरली सर्गींची ती दिग्रेस्तकाय तो बगता. आयच्या वांजेलांत मोगाच्यान पळयता आमी आमच्या पापसाहेबान, आतांच्या पापसाहेबान आमी पळयता ताणें तो पापसाहेबान वेंचून काडल्या वेळार जॉर्जियो आसलो तो म्हणटा काय म्हणटा ताका थोडे म्हणटात पोप जॉन पॉल III म्हूण काड, थोडे म्हणटात बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट म्हूण नांव काणें, आनी कितें नांव काणें. तो म्हणटा कांय नाका म्हाका फ्रांसीस म्हूण आसल्यार पुरो, खाली फ्रांसीस, पोप फ्रांसीस, एकच पोप फ्रांसीस. तो दुर्बळ जालो आनी ताणें फ्रांसिसान नवसरणी हाडली जिवितांत, रिलिजियस अभ्यासांत, एक पवित्र सभेच्या जिणयेंत ताणें नवसरणी हाडली, एक नवें चिंताप ताणें हाडलें, नवें बदलावण ताणें हाडली. तशें म्हाकाय दुर्बळांचो हुस्को काडून पवित्र सभेंत एक नवें समाडीचें म्हणून पापसाहेबाचें नांव काडून आनी ताचे बरेच जिणी जिवन ह्या पवित्र सभेन बदलावण हाडटा. देखून मोगाच्यान आयच्या वंजेलांत एक ग्रेस तरणाटो जेजू लागीं जेजूक भेटता आनी जेजू लागीं विचारता सस्त्याचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करचें म्हणून. सोमी ताका जाप दिता, तूं म्हजें हांव मार्गदर्शन आशेताय, म्हजें हांव डिरेक्शन आशेताय. पूण जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार ताका तूं 10 उपदेश पाळ म्हूण सांगता, रगरो पाळ, तूं समोरचेच्यो रगरो पाळ म्हूण सांगता आनी समोरचेच्यो रगरो पाळटा. देवाचें मांडावळी देवाच्यो रगरो पाळ, देवाचो मंदामेंत पाळ म्हणटाना तो ल्हानपणांत हांव हें करना आयला म्हणटा. मागीर देव म्हणटा आनी कितें एक सडीत आसा तुवें करूंक, एक सड पुरो तूं करनासाय सोमा, पूण एक तूं सडीत करनासाय, ताका तुजें नांव परिपूर्ण जाता, परफेक्ट जाता तुजें लायफ. तें एक सडीत करूंक म्हणटा. तुजे कडेन आस्त आसा पळय ती वीक, ती उरली तुजे सडीत आसताली ती वीक आनी गरजेवंतांक कितले जण बुकेतात, कितले जण वस्तू नासतना घर नासतना वळवळनात, तांकां इल्लो कुमकेचो हात दी म्हणटा जेजू. तक्षण ताका ताच्या आस्तेक तो बस्तू एटॅच जाल्लो, मस्तू लाभ जाल्लो. तो तेजे आस्त सोडचो मनीस न्हय, तो कलेन करून तयार आपली आस्त तो सोडचो न्ही ग्रेस्त मनीस. ताका आस्तीचेर भारी ताचें हॅपिनस, ताचें प्लेजर आसचें, ताची खुशी आसची पुरा ती आस्तींत. देखून आस्त सोडूंक तो आशेना. देखून तो सोम्याक जें जायना म्हणून सोम्याक सांडून येता. सोम्याक भेटतना ताच्या काळजांत इन्नर जॉय, इंटिरियर पीस सगळें आसलें ताचे कडेन. आतां तो परतून दुकान गेलो थंय तावन म्हणून आसा दूख आयलें.
सोमयात हांव येताना कित्याक तो दुकान गेलो व्हरत्या संतोशान व्हरत्या समाधानान सोमयाक मेळ्ळो. सो ताणें संतोशान वसाचें जालें. जाक्यूस सोमयाक भेटलो. ती भेट जाल्ल्या उपरांत भेटतनाय संतोश, मागीर निरंतरी संतोश, आंतरीक संतोश. ताणें जाक्यूसान ताका तुवें खाली केलो. तिसरी परजार करताना तिका धरून हाडली. भियान भियान ती सोमयाच्या पांयां म्हणून घालें तिका आनी फातर मारूंक फारीजयो म्हणाले. पूण सोमयाक भेटिल्ल्या तक्षणा तिचें तें नवें जिवीत आयलें. नव्या जिणेची वाट तिणें सुरवात केली. आदल्या जिणेंत नव्या जिणेक तिणें पयन केलें. जेजू सांगता जेजूच्या सावळ्यांत तिणें पयन केलें. जेजूक तिणें काळीज उक्तें केलें. एकामेकाक तिणें काळीज उक्तें केलें. सर्गाक ती काळीज उक्तें केलें आनी ती देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडली. तिचें जिवन बदललें. रॅडिकल रेस्पॉन्स तिणें दिलें. देखून मोगाच्यान सोमया लागीं आमी एक तेंगी म्हळ्यार संतोशान आरंभ जाल्ली त्या तरणाट्या ग्रेस्त तरणाट्याची भेट खंती बेजाऱ्यान अंत जाली. आमकां तशें जावं नजो. पयलें पळय आमी पवित्र पुस्तकांत जायते तरणाट्यांनी देवान आपणे दिल्ल्या तक्षणा ते आपणे स्विकार करून ते आपणे स्विकार करून निरंतरी संतोश, आंतरीक संतोश, आंतरीक आनंद, आंतरीक शांती, समाधान जोडून काडलेले कितलेशे दाखले बायबलांत आसात. एक पळय देवान आपयतना संपुर्तान काळीज उक्त्यान प्रतिक्रिया दिल्ले तो कोण गे म्हूण सांगल्यार पयलो एकलो जावन आसा स्वप्नाचो जुजे आनी दावीद राय हे तरणाटे युवक तरणाटे चेडे ते युवक ते तांणी देवाची खुशी करूंक देवान कितें विचारलें तें रॅडिकल रेस्पॉन्स म्हळ्यार मूलभूत प्रतिक्रिया म्हणून आंतरीक अंतर्मळांत जावन तांणी प्रतिक्रिया दिली आनी काळीज उक्तें कर खुशयेन प्रतिक्रिया दितात. चरित्रेन बदलावन हाडटात तसले तरणाटे. दुसरें कितें पळयता पळयत पुस्तकान पळय म्हणून थोडे तरणाटे जावन येतात बदलावणेक. थोडे तरणाटे व्यंग मारतात. देवाच्या उतराक व्यंग मारतात. पयस पुस्तकां व्यंग मारतात. पवित्र देवाच्या उल्याक व्यंग मारतात. बदलावन हाडूंक संवसारांत बदलावन हाडूंक आपली जिणी भेटयतात. प्रॉफेट जेरमाय ताका आपयल्या क्षणां तो बदलावन हाडूंक तें आसले बरी वचोंक न्ही. हें ताचूच आसूं नजो. आसलें तें आसूं नजो. वाडावड जायजे आत्म्याची आनी संवसार देवा लागीं हाडिचे म्हूण जेरमाया तरणाटो साम पावलो ह्या तरणाट्यांनी तांणी प्रतिक्रिया दिली. देवाक भेटल्या नंतर तांणी नवसरणी हाडूंक फाटीं नासतना फाटींबो दिलो. साम पावलान जुदेवांक मात्र न्ही जेंटिलांकी सल्वासांव आसा. तांकांय स्वार्थाची सस्नाच्या जिवीत तांकां आसा ताची वळख हांवें दिजे म्हूण सोमयाची परिचय करूंक आपणाचें जिवन साम पावल भेटयता. सस्नाची वाट लोकांक दिवन संवसारांत बदलावन हाडटा साम पावल. पयत पुस्तकांत थोड्या तरणाट्यांनी जिणी बदलूंक आनी जिणेची साल बदलूंक जिणी रुपांतर करूंक उल्या दिल्ल्या वेळी आनी तांच्या आदल्या जिणेंतावन नव्या जिणेक पयन करूंक आपयल्ल्या वेळी तांणी ती आपणें स्विकार केलें. आपणें स्विकार केलें आनी देवाच्या हातांत आपणाची जिणी भेटयली. संपूर्ण तरान तांणी जिणी दिली आनी तसली जावन आसा. आदल्या जिणेंत हांव नव्या जिणेक गेल्ल्या पैकी तरणाटो गिडियोन इस्रायला परजेक कशें तो राखता आनी सांबाळटा दुस्मानांत हांव बदलावन हाडूंक तो येता. बावार्थाची जिणी धरूंक तो येता. रूत तें तरणाटी ताणें देवाच्या आपण्या पाळो दिवन ताची जिणी देवा समर्पीत करून ताच्या संवसारांत नवसरणी हाडूंक बदलूंक आदल्या जिणेंत हांव नव्या जिणेक पयन करूंक तें जाप दिता आनी नवी जिणेची सुरवात करूंक देवान दिल्ली थांक ती स्विकार देव थांक दिता. त्या थांकीन ती सगळ्या संवसारान त्या इस्रायल आपल्या परजेतें बदलावन हाडूंक ती प्रयत्न करता. तरणाटी गिडियोन तरणाटे रूत देवाच्या उल्याक पाळो दिवन बदलावन हाडूंक आपली जिणी समर्पीत करतात. देखून शीत जावंक गरज पडटा. आमी जेजूचे खरें शीत जायचे जाल्यार कितें करचें गी म्हूण गरज पडटा. नवसरणी हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. आमी खंय जियेता थंय नवसरणी हाडीचे.
स्टाचूस को आसल्या कडेन तेंत थंय थावन आमी बदलावन हाडूंक संवसारान आनी एक मेट मुखार वचून देवाच्या लागीं थावन जेजू पाटलाव करचें जाल्यार मेट काडिचें आमी देखून तली नर्सरीनी हाडिचें शिसांक शिकोवंक आमकां आशा आसा जे आमी देव पवित्र पुस्तक शिकोवंक आमचे समर्थेचो मिस्तेर शिकोवंक जाणा जावंक समर्थेची सतां शिकोवंक आमी त्या सतांक वेंग मारीचे आनी बदलावनेक आमी तयार आसाचे आमची जिणी बदलूंक आनी जिणी बदली सादी बडी खालती जिणी जिवंक बदलावनेक आमी तयार आसल्यार आमी जेजूचे शिस्त जावंक लक्षिलान जेजूचो पाटलाव करूंक आमी तयार आसा पळय देखून मोगाच्यानो हें तीन आमी वेंग मारल्यार मागीर गुडीसी ಕೊಳ್ಳಬೇಕು हें तीन आमचे ते नवसरणी हाडूंक प्रयत्न शिकोवची आशा बदलूंक तयाराय हें तीन आसल्यार आमची डिसायपलशीप आमची जेजूचो पाटलाव करचे पाटलावदारी जावच्यात आमचे थंय उल्हास आसता ग्रेस्त तरणाटो सत्संग जिवीत जाय म्हणून देता ताचें मोल दिवंक ताचें मोल बांदूंक ताचें मोल दिवंक तो तयार ना केन्ना जेजू ताका एक संगतीची गरज आसा तुजें तें वन थिंग मोर एक आनीकी एक सकत तुजें जावन जावंका म्हणटाना तो सांगता जेजू सांगताना तो ग्रेस्त मनीस जेजूक सोडना जेजू क्विट करता जेजूक सोडता जेजूक क्विट करता आनी ताचे सुशेगाद जिणये कम्फर्ट झोन ताका आनी ताच्या सळवळेचो संवसार ताका एक आसा तसो कम्फर्ट झोन आसा एक कम्फर्ट सुशेगाद ताचो जिणी आनी ताचे सळवळेचो संवसार सुशेगाद जिणी सळवळेचो संवसार सळवळेचो संबंद आनी ताच्यांत प्लॅन परत विमर्श करूंक ताचें एक प्लॅन आसा हें करचें सोमांगी म्हणून विमर्शो करूंक परत एक विमर्शो करया आमचें गजाळे प्लॅन तोळ परत आमी विमर्शो करीचे हें समाज सगळ्यांगी नासल्यार बदलूंक ते रेडी आसाचे तो ताचें प्लॅन बदलूंक रेडी ना तो परत विमर्शो करूंक रेडी ना ताचें आदले जिणयेचें सगळें सोडूंक तो आनी नव्या जिणयेक वेंगूंक तो फेल जाता तो चुकता आनी खंती बेजारान बुडोवन तो चलता कमीट करेजियसली करूंक तो तयार ना आमी कसल्याक लागून खंतीन बेजाऱ्यान वेता आज आमी मस्त जावन चलता खंती बेजाऱ्यान बरोवन खंतीन बुडोवन आमी वेता कितें तें सडीत एक तयार आसा हे सडीत एक आसा करूंक आमकां वन थिंग मोर करूंक कळ्ळें तुज्या जिणेंत वन थिंग मोर करूंक कितें आसा सर्गींचें जिवीत जोडूंक सर्गीचें जिवी जोडूंक वन थिंग मोर तुवें करीचें तें कसलें तुका करूंक देव आपयता कसलें तुजें तावन विचारता वन थिंग मोर टू डू सर्गी जिणी जोडूंक सस्नाची जिणी जोडूंक स्वार्था स्टार्ट जावंक आमच्या निमाण्या मरणाच्या घडये पर आमी राखना सर्गींची सस्नाची जिणी स्वार्थाची जिणेची सुरवात करूंक स्टार्ट करूंक आमी आमच्या मरणाच्या निमाणे घडये सुरू जायना ती आज सुरू जाता सस्नाच्या जिविताची घडी आज सुरू जाता ती घडी आज म्हजें काळीज देवाक उक्तें केलें तर जाल्यार म्हजें काळीज एकामेकाक उक्तें केल्यार तें म्हजें सस्नाचें जिवीत आज तावन सुरू जाता देखून सस्ना जिवीत आराम जाता आमी उदारी ददोशी जाल्ल्या वेळार आमी आमचे कडेन कितें संपन्मूल आसा कितें आमची जोडा तांतली इल्लीशी आमी हेरांक लागीं शॅर केल्ल्या वेळार आनी सगळ्या परस जेजूची वळख आमी हेरांक दिल्ल्या वेळार मोगाच्या बाबयनीनो आयच्या आयताराच्या वाचपांत सोलोमन राय मागता जाणवाय म्हाका अंडरस्टँडींग अर्थ करचे सकत जाणा जावची सगळं समजोणी म्हाका दी जाणवाय आनी समजोणी ही म्हाका दी ती जाणवाय आनी समजोणी म्हाका मेळ्ळ्या वेळी ह्या संवसाराची आस्त बदीक दुडू पावर प्रेस्टीज हें सगळें त्या जाणवाया मुखार कितेंच न्ही धूळ माती म्हणटा तो ताच्या मुखार तें कितेंच न्ही म्हणटा सर्गीच्या राजाची जाणवाय सर्गीच्या संगतीची समजोणी त्या मुखार ह्या संवसाराची मोलादीक आस्त बदीक कांयच न्ही म्हूण सांगता देखून जोडा सर्गीच्या राजाची समजोणी सर्गींच्या राजाची जन्वाई त्यो उपकारच्यो संगती आमकां सस्नाच्या जिविताक म्हूण आयचें पयल्या वचाप सांगता दुसऱ्या वतांत हेब्रेंक बरयल्या पत्रांत देवाचे उतार म्हणटा तें देवाचे उतार अंतर्मळांनी प्रवेश जाता आनी अंतर्मळ्यान वचून आमकां उदारी जावंक देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां उलो दिता आमचें तें बदलावन हाडून देवाचें राज आमी बदलेचें गरजेवंतां पावोवंक तें हेब्रेंक बरयलें देव पत्रांत देवाच्या उतरा विशीं सांगता वांजेलांत ग्रेस्त तरणाटो सस्नाचें जिवीत मेळ्ळें जाय जाल्यार आमी कितें करचें जेजू लागीं सरतना तो देवाचो उपादेश पाळणयला ल्हानपणांत हांव देवाचे उपादेश तो पाळणयला आमी पाळणयल्या बरी पूण वन थिंग मोर जेजू ताका म्हणटा तुजे लागीं आसलें बदीक इल्लेशें तूं वांटून घे म्हणटा तो तयार ना ताका
तयार ना. आमी कितलेय जण मिसा घेता, सगळे करता, ल्हानपणांत हांव आमी आमचे समोर ते पळयता कोणाची कुणीक करिना आमी, कोणाची कुणीक करिना, कोणाची कुणीक करिना म्हणटा आमी, आनी कोणाचें सोरूना म्हणटा आमी. पूण म्हजे कडेन इतलें दरबस्त आसा, एक्स्ट्रा आसा, म्हाका जाय जाल्यार हेच्या चड आसा, आनी गरजेवंतांक इल्लेशें आदार दिवंक आमी तयार आसा आमगे गरजेवंतांक पावोवंक. उरलेंपणांत ल्हानपणांत हांव जेजू म्हणटा वन थिंग मोर, एक कडकड आसा, वन थिंग मोर तें करता गे तूं म्हूण. तो जेजूक मेळटना संतोश, पूण आखरेक तो कंत बेजारान फाटीं येता. जेजूक मेळटनासलो संतोश ताका मागीर नान जाता. त्या ग्रेस्त तरणाट्याची लाबदोनी आस्त बदीक आमी एक लाबदोनी, आमकां एक लाबदोनी दोस्ता. कहली ती लाबदोनी, वॉट इज द अटॅचमेंट? कहली तुवें अटॅचमेंट, कहली लाबदोनी तुका दोस्ता. थोडे फावटीं समवन, एक व्यक्ती तुका असो लाबदा लागी ताचे तो तुका तो नासतना तुका जायना, ताचें ग्रीप तुज्या जिणेन कटिना. एक व्यक्ती नातल्यार समथींग, समवन ऑर समथींग, समवन ऑर समथींग, एक वस्तू, एक व्यक्ती, एक वस्तू आमकां धरता, ताचें ग्रीप कठीण आसता आमचे थंय, आनी आमकां फ्री जावंक जायना, फ्रीज करिना. म्हाका फ्री जायचे, जेजूची इल्ली सेवा करचे, इल्ले मागणे रजार करचे म्हळ्यार म्हाका जायना. हो व्यक्ती म्हाका दोस्ता आनी सामकी एक वस्त म्हाका दोगता. थोडे ती एक वस्त जावं पुरो सोरो, एक जावं पुरो वस्तो, एक जावं पुरो हेरांच्या विशयांत उलोवणें, आनी एक जावं वस्तू पुरो खबरो उलोवच्यो, एक वस्तू जावंक पुरो भांगार शिंगारान नेटोवचें वस्तूर वणो आनी मोबायल, ती एक वस्त जावंक पुरो एक मनीस व्यक्ती जावंक पुरो, आनी ती एक समथींग म्हळ्यार एक मोबायल जावंक पुरो. तें म्हाका मागणें करूंक सोडिना, तें म्हाका सगळ्यांतल्यान आडकळ हाडटा. कळ्ळें गे म्हण आज आमी सोदून काडचे. जेजू म्हणटा तें नातल्यार आमकां तें बेजारांत बुडयता. तो ग्रेस्त मनीस सगळें करनालो, उपादेश पाळटालो, तो देवळाक येतालो, देवा वयतालो, मागणें करतालो, साबाता दिसा वर्शीप करतालो, तो मागणें रजार करतालो. पूण एक हाका म्हणटा जेजू वन थिंग मोर म्हणटा, तें सोडूंक ना. तें सोडून नासल्या वळी तो कंदीन दुखीन बेजारान गेलो. आमी आज कंदी दुखीन बेजारान बुडल्या, मोबायल सोडनासतना, सोरो सोडनासतना, आनी कितें एक सोडनासतना आमी बुडल्या. जेजू आस्त बदीक म्हणटा म्हाका हांव ट्रेशर जेजू कंडेम करिना. क्रिस्तांव सांगता आस्त बदीक आसल्यार जेजू कंडेम करता, ना कंडेम करना. आमचे लागीं असलें आस्त, आमचे लागीं असलें बदीक सगळें जेजू कंडेम करिना, पूण ताका एटॅचमेंट, ताका गुलाम, म्हज्या आस्तीचो गुलाम जाला गे म्हूण ती आस्त इल्लीची ती तें नासल्या वेळार म्हाका रावनासतना रावंक जायना पळय, तें जेजू कंडेम करता. थोडे म्हणटा आतां विलेचे पियेता नासल्यार जाता म्हूण, आनी थोडे फावटी सोरो नासतना म्हाका सकाळीं पियेता, संजे म्हणसरी म्हाका जाय, सोरो नासतना जायना म्हणटा, तें जेजू कंडेम करता. तो देवाचो एकामेकाचो मोग करूंक अडखळ जाल्यार, खंयची संगत देवाक काळीज उक्तें करूंक, एकामेकाक काळीज उक्तें करूंक जायना जाल्यार, आडखळ घालता जाल्यार तें जेजू कंडेम करता. देखून वस्तू यूज करी जाय, पूण त्या वस्तूचो गुलाम जावंक जेजू आडवरता. आमी वेताना वरचें देवाच्या राज बांदूंक आमी कितें तें दिलां. आमी हांगातावन येताना, सत्संगाच्या जिविताक येताना देवाचें राज बांदूंक आमी कितें दिलां तें काणून येता. आमचो एक पाद्रा म्हणटालो, गरजेवंतांक कितें दिलां पळय तें तूं व्हरून येताय, तें तुका सरकारा जाग म्हूण. स्वार्था तुवें कितली दिल्याय, जेजूची वळख कितली दिल्याय, ती तुजी आस्त घेवन येताय म्हूण. जेजूची वळख दिल्ली ती सर्गा व्हरून येता, उरलें पुरांगा सोडून येता म्हूण. जेजू त्या ग्रेस्त तरणाट्याक, दुबळ्याक तुका हें आसलें दी, इल्लेशें दिरवें वांटून दी, सर्गाराज मेळटा. सर्गाराजा तुका दिरवें व्हरतें राखण आसा म्हणटा. देखून फकत मेटिरियल वेल्थ मात्र न्ही, आमी मेटिरियल वेल्थ म्हळ्यार दुडू दिवचें, पयशे दिवचे, मेटिरियल वेल्थ मात्र न्ही, स्पिरिच्युअल वेल्थ वांटिजे, जेजूची वळख दिजे. स्पिरिच्युअल वेल्थ, जेजूची वळख आमी हेरांक दिजे. हें आमी हेरांक दिलें जाल्यार अती ग्रेस्त, अती मोलादीक म्हळ्यार जेजूची वळख हेरांक कळितल्यांतल्यान दिवची. आमी कितल्या जाणां लागीं जेजूची वळख शेअर केल्या वेळार तांचे थंय संतोश जाला, तांणी ते संतोशाचो आस्त पळयल्या बरी तांणी पळयलां. आमच्या बावडता भायर आशिल्ल्यांनी तांकां हांवें जेजूची वळख, जेजू कोण गे म्हूण दिलां, जेजू कितें सांगता गे म्हूण. देखून लव, मर्सी, होप ह्यो आत्मीक संगती, ह्यो सुवार्थेच्यो मुळाव्यो संगती. देखून सुवार्थ आमी वांटिल्ल्या वेळार आमकां बरें जाता. कार्डिनल न्यूमान एक सांगणी, सगळें हांवें सांडलें, वगडायलें, पूण तुका हांवें जोडलें, त्या दळा म्हजें तें खंय वगडोवन हांवें सगळें वगडायलें. म्हजें तें आसचें खंय ना, आलें, भांगार, शिंगार सगळें वगडायलें, पूण तुका जोडलें. देखून म्हज्या जिणेंत हांवें खंय वगडनातल्या बरी.
सोम्या हांवें संवसारान सक्कडी जोडल्या अलेक्झांडरान जोडल्या बरी संवसाराचें सगळें आस्त बोदी सक्कडी हांवें जोडलें पूण तुका हांवें सांडलें देखून हांवें हर एक सांडल्या बरी जालें म्हणटा तो ताच्या मागण्यांत कार्डिनल न्यूमन त्यो मागणें म्हाका मस्त लायकतालें बरयल्लें मागणें सोमी जेजू म्हणटा मोगाच्या न्हू ते वन मोर थींग यू हॅव टू गिव म्हणटा वन मोर थींग यू हॅव एक आनी करूंक आसा आनी कितें एक विशय तुवें करूंक आसा तो केल्यार तुका 100 वांट्यांनीच मेळटा फाटीं मेळटा म्हणटा जेजू ते 100 वांट्यांनी मेळचो जाल्यार द इन्नर पीस आंतरीक शांती सोदो समाधान आंतरीक शांती तुका मेळटा ती संवसाराच्या विरोध ही संवसारान दिवची हाच्या विरोध कॉन्ट्रास्ट म्हळ्यार हाच्या विरोध संवसारान दिवचें घालें म्हळ्यार एंग्जायटी रेस्टलेसनेस कितल्या जाणांक एंग्जायटी आसा एंग्जायटी म्हळ्यार बें दिसचें रेस्टलेस म्हळ्यार न्हिदोंक येता भितर येचें न्हिदोंक जायना भायर येवचें भायर येवन बसतना भायर बसोंक जायना भितर येचें आनी गार्डनाक येचें गार्डन म्हळ्यार गार्डना पळोवंक जायना भितर येवचें भितर बसल्यार भायर या म्हणून जावचें रेस्टलेस एक घडी म्हणी येत बसोंक जायना रेस्टलेस आनी एंग्जायटी हें फिलींग बघतात हें संवसारान दिवच्या जाग्यार जेजू कितें दिता शांत समाधान भितरलो संतोश वचून बसल्या कडेन सर्ग तुका पळयल्या बरी जाता हें तें देवान दिवची आस्त हाका मोल बांदूंक जायना कठीण ग्रेस्त मनीस एकलो भेटिल्ल्या वेळार तो म्हणटा म्हाका भितरतान बें दिसता म्हाका बसल्याडे बसोंक जायना उठल्याडे उठोवंक जायना भायर गेल्यार भायर सक्कडी दुडू आस्त आनी आसा म्हणे पळय ताच्या एक खार भायर रावलें आमी पळयलें ताचें मोल कितलें गे म्हणून म्हाका आमकां कळना तशें देखून वस्तू सक्कडी आसा घरांत भितर एमटीनेस संवसारान दिलें एमटीनेस फिलिंग्स ऑफ एमटीनेस बघता तुका खाली बघता फिलिंग्स ऑफ एमटीनेस संतोष ना संतृप्ती ना आनी खुशालकाय ना आनंद ना संतृप्ती ना देखून ह्या एमटीनेसा बदलाक ते एक वस्तू तुवें जेजून करूं सांगली केल्यार तुका संतृप्ती मेळटा तुजें काळीज एमटीनेस ना फिलिंग्स ऑफ एमटीनेसा बदला फिलींग ऑफ जॉय फिलींग ऑफ हॅपिनेस फिलींग ऑफ सेरेनिटी फिलींग ऑफ गॉड्स ग्रेस फुलफिलमेंट संतृप्ती मेळटा थोडे फाटी आमी एमटीनेस बगल्या वेळार चीप थ्रिल म्हणटा चीप थ्रिल म्हण सांगल्यार इल्लेशें मारचें मामाल पिवेवन मावा काडूचें ड्रग्स काडूचें चीप थ्रिल्स थोडे नाका पिंतुरां पाचेर मोबायलार पळोवचें हें चीप थ्रिल एक घडयेक खुशी जाता ते ताच्या बदलाक इंटिरियर जॉय इंटिरियर हॅपिनेस तुका मेळटा तांतू चीप थ्रिल्या बदलाक सम्यान सांगलें आनी एक करूंक तें केल्यार तुका इंटिरियर जॉय नातल्यार तुवें चीप थ्रिलां वसाचें चीप थ्रिल तुका परतून एंग्जायटी हाडटा पळयल्या उपरांत पूण इंटिरियर जॉय सस्ना बाळटा वॉट इज द वन थींग मोर द लॉर्ड इज आस्किंग ऑफ यू एक आनी एक तुवें करचें जाल्लें जेजू एक ते चड दिसाता तुज्या लागीं कालेंगी म्हूण ते एक कसली एक सेरीक गी ती सेरीक पळोवची गी एक सेरीक पळोवची तुज्या कडेन देण्यान तेंगी एक विजा तुज्या मोगाच्यान कोणा गरजेवंत तांकां बारीक कश्टात घरा एका घरा आमी गेल्ले हांव तिका आवयक हातूं युटिरसान कॅन्सर जालां बापायक लिवर जालां येदोडलें जालां पोट ताका तें लिवराचें कालें वखद जायचें जाल्यार कितले लाख जायचे खंय ताका हिचें सर्जिकल 13 लाख जायचे खंय पोटान तें तिच्या हें काडचें जाल्यार आनी पुरो मस्त कश्ट तेन्ना कलें पुरो घालूंक आहा खंय ताका 13 लाख आनी खंय तावन हाडचें देखून ताका एक विजा देखून आमी एकले इज्रायल आसले आमच्या भयणी कडेन मागले आनी तिणें तिच्या जायत ओप्पाली ती ताणें येवन हांगा दिवन दिल्ली हांव घालता आनी ती भयण ओप्पाली आनी ताणें तरणाटे चेडूं ताणें मागलें आमी ताचे कडेन उलयली म्हूण म्हाका ताणें फोन केल्या वेळार हांवें सांगलें ताका आनी ताका जायत पदार्थ डिटेल्स धाडा म्हूण आनी ताका ताणें आपूण व्हरूंक 30 लाख करशिल्ला 29 लॅक्स आनी पुरो म्हणटाना 30 जाले गेला आनी वचून जाल्या उपरांत तो मस्त पयशे जोडता थंय तो 16 वरां घंटे काम 15 वरां काम करता खाली 8 वरां न्हिदता थंय तशें आनी ताका मस्त थिंगां टेलेका दितात तो आनी तितलें कर तो रीण फारीक करून आयलो 1 वर्स जावन येयलें आतां मोगाच्या न्हू त्या आवयचें ऑपरेशन जालें बरें जालें ताणें वचून जाल्या उपरांत ताणें म्हणलें चेडवान पयलें घरा तांकां बरें कर म्हूण बापाय सरलो लिवर जावन आवय उरली देखून मोगाच्या न्हू तुका एक समज ज्यो सांगता भुरग्यांक मेटिरियल रिचेस तुवें दिलां स्पिरिच्युअल वेल्थ दिलां गी
स्पिरिच्युअल वेल्थ दिलाय गे, आत्मीक ग्रेस्तकाय दिल्या गे, हे मेटिरियल संवसारी वस्तू तुवें दिलाय, मोबायल दिलाय आनी वस्तू दिलाय, दौलत दिलाय, बायल्यांक खाणचें केलाय, बर्गर दिलाय, पूण तुवें ताका आत्मी जेजूची वळख दिल्या गे, जेजूची वळख दिल्या. जेजू कोण म्हूण सांगूंक त्या भुरग्याक बगलांक गे कोण जेजू म्हूण जाणा जालां गे. देखून आमी मोगाच्यान मोबायल दिलां, जेजूचो मोग दिला गे म्हणून आमी पळोवन काडया. देखून तांच्या काळजान सेवेचो क्रिस्ताचो जेजू क्रिस्ताचो मोग, जेजू क्रिस्तान केल्ली सेवा, जेजू क्रिस्तान दिल्लें बगसाणें आमकां दिवंक सांगलां, हें ताची वळख ताका दिल्या गे. मागण्याक आद्यता दिल्या गे. दिसाक कुटुंबान तुज्या 20 मिनटाचें मागणें आसा गे, 20 मिनटाचें मागणें सांजेचें सांगाता मागणें आसा गे, मागण्याक आद्यता प्रायोरिटी दिल्या गे. देखून बायलें वोवर वर्क थोडे फावटी बायलें वोवर वर्क करचें, रातीन करचें, एकलें म्हणटा म्हजें काम राती आनी णवरो 9वरार येता, सांजे 9वरार येता, म्हजें काम सांजेर 5 वरार सुरू जाता म्हूण तो येता आनी हें कामार बसता, उलोवंक आनी ना, ताणें उलयतना जायना, तें कंप्युटरार बसून काम करता, खंय मेळचें मोगाच्यान. देखून पळय आमी एक त्या खातीर कुटुंबाक टायम दिवंक, कुटुंबान टायम स्पेंड करचें, कुटुंबान टायम दिचें, देखून तो आसाक वेळ दिचें. लग्जुरी जिणेंत लग्जुरी जिणेंत इल्लें सॅक्रिफायस करून गरजेवंतान दिचें. थोडे फावटी लग्जुरी जिणी हांगा तावन आमी लग्जुरी पिकनीक आनी करता, टूर करता, हांगा तावन आनी एका गांवा फॉरेनाक आनी परवा लग्जुरी टुवर्स केल्यात आतां आनी एनकरेज करतात, आमीच ग्रूप केल्यात, लग्जुरी टुवर्स करा, करशया पयशे दुबळ्यांक दिजे म्हणून करशया म्हणून. देखून पयशे खर्चून आनी बरो आमींत अवकाश करनीता, आमींत करनीता हांव कोणाडे पयशे आहा तांकां वांटूक आनी आमी कोणी सांगना हांव दुर्बळ्यांक आदार दिया म्हणून हांव आमींत वसा म्हणून तांकां वत धाडटा बरी करता हांव, आमींत प्रोत्साह दिता हांव. आले पयशे तुमच्या प्लेजर करा, करशया मोडा, दुबळ्यांचेर दोळे धांपून वचा, दुबळ्यांक फोंडांत वचून दी म्हणटा हांव. तें करियेत की आमी. हांवें सांगलें खंय गे कडेन आमींत संस्थो करून भायऱ्यो जंपरा हें करून संस्थेक करून ताचे बरें टिकेट कोणून हांगा परवा करून ऑर्गनायज करून आमी येता, येया म्हूण आपूण व्हरतले मस्त जाणात. तशेंच एका दुबळ्यांक 2 घरां बांदून दिया, इस्कालांक बूक हाडून दिया म्हणना. दुर्बळीं भुरगीं आयल्यार तें फीज बांदिनातल्या तांकां सीट ना इस्कालांनी. देखून पळया जेजून आनी एक खरेदी जाल्ल्यान कितें गे म्हणून पळया. देखून मोगाच्यान आमी मोर वन थींग घालें गे म्हणून जॉयसली मोर क्लोजली जेजूक आमी सांगाता वचचें. देखून मोबायलाचो नॉयज उणें करचें, मोबायलाचो तो गालोटो उणें करून सायलन्सान जेजूचीं उतरां हाडून जेजूचो पाटलाव लागशिल्ल्यान करचें. जेजू आसा येता आमी पयशिल्ल्यान पाटलाव करचें जायत्यान, थोड्यांनी म्हणी लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करचें. मोर क्लोजली, मोर जॉयसली फॉलो जिजस. वाय गो अवे वेरी सॅड. आमी कित्या पयस येता आमी येता जेजूक थावन येता सॅड, बेजाऱ्यान खंती बेजाऱ्यान दुकान जेजू सोडून कित्या येता. देखून वोंट लेट गो, कित्याक म्हळ्यार बिकॉज वी वोंट लेट गो ऑफ द वन थींग मोर. द लॉर्ड वॉन्ट्स यू, wants from you. Why you don't go away happily? Why you don't go away happily like St. Francis, like St. Mother Teresa, like St. Anthony, like Father Pio? कितें आमी संतोशान मुखार वचना, जेजू सरची संतोशान वयर वचना, आमी कितें सोम्याक दिता तो 100 वांट्यांनी पाटीन दिता. आमेन. दिव्यवाणी